नमस्कार. आयज एक सर्क्युलर आयलो डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाचो सर्क्युलर आउट जालो की योगा डे फाल्यां सेलिब्रेट करपाचो म्हणून. आणि तितूंत सर्क्युलरांत खंय बाब जिंगले जे आसा तेणे सर्क्युलर काडला तितूंत एज्युकेशनाक साकून दॅट फाल्यां खंय योगा डे सेलिब्रेट करपाचो म्हणून सबंद गोंयान. आणि तितूंत त्याने स्पेसिफिकली सांगला की इट इज मॅन्डेटरी म्हणल्यार इट इज कंपल्सरी that all the students, maybe the primary students, the secondary students, higher secondary students, even the teachers and the government servants, it seems, तेनी खंय फाल्यां आपल्या स्कुलांत येवपाचें आयताराचें आनी योगा खंय थंय परफॉर्म करपाचें, मे बी फ्रॉम 8 to 10:30 वॉट एवर सेड एंड डन. आतां पयलें म्हणटा तें हांव सांगूं सोदतां दॅट दीस इज अनएक्सेप्टेबल, कंडेमिंग, बिकॉज एक आयतार आसता तो. आतां म्हाका कळना हो जो CM आसा आमचो गोंयचो, आमी ताका दोतोर पयलें म्हणटात. दोतोर तो फातोर. आनी हांव कित्याक म्हणटा CM प्रमोद तूं दोतोर फातोर रे. वेन आय एम सेयींग दीस आय वील कम टू द पॉयंट, बट पयलें म्हाका सांगपाक जाय की तुवें हें कंपल्सरी केलां भुरग्यांक न्ही, कित्याक तूं एज्युकेशन मिनिस्टर. तुवें चिंतपाक जाय आशिल्लो दोतोर म्हणल्यार हेल्थाचेंय तुवें चिंतपाक जाय. तुवें आतां सांगलां फाल्यां भुरग्यांनी येवन परफॉर्म करप योगा म्हणून, आनी भुरगीं खंय तरी उठ्ठलीं 6 वरांचेर. अरे इट इज अ संडे, इट इज अ हॉलिडे. नाव वाय वी हॅव हॉलिडे इन अ वीक? बिकॉज स्ट्रेस नाका, रिलॅक्स जावपाक. स्टुडंट जावं चिल्ड्रन, पॅरंट्स, ते प्लॅन थिंग्स आउट. नाव नॉट ओन्ली आतां कोण थोडे म्हणपाक की क्रिस्तांवांक न्ही मिसाक वचपाक जाय. येस, यू हॅव टू गो टू द चर्च, बट आफ्टर दॅट वी हॅव समथींग कॉल्ड कॅटेकिझम. दोतोर कॅटेकिझम म्हणल्यार तुज्या स्कुलांत कशें आमकां स्टडीज सारक्यो आमकां शिकपाक पडटा तशें देवाचें शिक्षण आसता, स्पिरिच्युअल, तें चुकता. तशेंच जावं ते हिंदू जावं आनी खंयचे मुस्लीम जावं खंयचे दुसऱ्या समाजाचे लोक. संडे म्हणल्यार पेरंट्सांक देखून रिलॅक्स जावचें आसता. पेरंट्स आर ऑल्सो गेटिंग बर्डन इन दीस, बिकॉज देर आर सम वर्किंग पेरंट्स वेन दे हॅव टू गो ड्रॉप देअर चिल्ड्रन आनी सगळें दिसाचें करपाक पडटा. संडे दे टेक टायम, लेजर टायम, तो एक रिलॅक्स जावपाचो. टिचर्सांकूय तूं पनीश करपाक टिचर्सांकूय एक संडे मेळटा टू स्पेंड टायम विथ दियर फॅमिली, ओ गो फॉर शॉपिंग, ग्रॉसरीज हाडपाक. पण दॅट इज द टायम वेर चिल्ड्रन ऑलवेज डिसायड लायक इट्स अ संडे, वील गो टू द मॉल, ओ वील गो विथ अ पेरंट्स टू द बीच एंड ऑल. हें कितें? आतां म्हाका तुजें हें कळना CM दॅट तुवें हें केलां पळय. वाय आय एम सेयींग इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज आय वॉन्ट टू से दॅट this is yoga day तू म्हणटा तो it is not as this thing like important as independence day or republic day. अरे तू गोवा स्टेटहूड डे देखून सेलिब्रेट करपाक तू आंग काडटा मरे CM, गोंयचो स्टेटहूड डे करपाक. आणि तू इतलो हेजिटेट जाता, म्हाका वायट दिसता. म्हणल्यार वाय यू वॉन्ट टू मेक दीस कंपल्सरी रे? यू कॅन डू इट ऑन एनी अदर डे, ऑन अ वर्किंग डे, मंडे, ट्युजडे, वेनिसडे. स्कुलात भुरगीं येता तेन्ना तू कर मरे. गरमी कितली आसा रे, कितली हीट आसा रे. आणि राव रे, योगा तूं वर्सांतल्यान एक पाटी दाखोवपाक, प्रधानमंत्री को कोणा तरी दाखोवपाक तूं करता. योगा म्हणटा तें आमच्या कल्चरांत आसा म्हणटा, इंडिया कल्चर. एनीबडी कॅन डू एनीवेर, एनी डे. अरे म्हाका वायट दिसता. डॉक्टर जॅक सिकेर, जो आमचो डॉक्टर जॅक सिकेराचे बर्थ एनिवर्सरी करपाक तुका जायना. डॉक्टर जॅक सिकेराचे तुका डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करपाक जायना. अरे ताका लागून आमकां गोवा स्टेटहूड डे मेळ्ळा मरे, आमकां गोवा स्टेट मेळ्ळा मरे, आमची आयडेंटिटी दवरल्या मरे. जाल्यार ती मत जाता आसली त्या मनशाक लागून, जॅक सिकेराक लागून. दीस पर्सन हू वर्कड टू मेक गोवा अ सेपरेट स्टेट, एंड यू नो एंड ऑल द गोवन्स नो, बट डॉक्टर जॅक सिकेराज एनिवर्सरीज आर नॉट बीन सेलिब्रेटेड. आणि बट योगा इज ट्रीटेड एज इम्पॉर्टंट in like day in part of you can say the independence or republic or state Goa day. आता हांव हे सांगपाक सोदतां की पयलें म्हणटा तें आमचेर न्ही तूं इम्पोज करनाका, थोकनाका, आमचेर तूं थोकनाका. एंड वाय से दीस पळय, फाल्यां नीटाचो न्ही, नीट स्टुडंट्स वील बी आन्सरींग नीटाक तुमचे नेग्लिजन्सान कितें जालें, लीक जालें म्हणून भुरगीं कितली ट्रॉमात गेलीं, कितले स्ट्रेसान गेलीं, आनी कितले जाणांक जाल्यार सुसायडी केलो. आनी इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट डे ऑफ देयर लायफ. टुमॉरो 25 सेंटर्स इन गोवा, ऑल अक्रॉस गोवा, 25 सेंटर्स वील बी हॅव्हिंग दीस कंडक्टिंग नीट एग्जाम्स. सो तुका दिसना सकाळीं तूं तें योगाचें तुजो भार आयला पळय फाल्यां करपाचो. फाल्यांचो दीस एक्चुली ट्रॅफिक फ्लो आसपाक पडना, फाल्यांचो दीस शांत आसपाक जाय. भुरग्यांच्या करियरा कडेन तूं खेळपाक
इमॅजीन हे योगाची भुरगीं वतलीं ती येतलीं मागीर ही निटाची भुरगीं वतलीं आख्खें गोंय फाल्यां एक्चुली हें आसा शांती आसपाक आशिल्ली. तूं हें कितें करपाक सोदता यू आर प्लेईंग विथ द करियर्स विथ द हेल्थ ऑफ द स्टुडंट्स. आनी म्हाका दिसता न्ही हे योगा चड गरजेचें कोणाक आसा. तूं त्या भुरग्यांक योगा करपाक लायता त्या टिचरांक योगा करपाक लायता. अरे योगा तूं एक दीस करतलो जेन्ना आमी एक्सरसायज करता तेन्ना तुवें पळयलां नेक्स्ट डे सदां आंग जड जाता. खंयची एक्सरसायज जावं ती बॅडमिंटन जावं रनिंग जावं जॉगिंग जावं सडनली मनीस करता तेन्ना आनी तूं प्रायमरी टू हायर सेकंडरी भुरग्यांक तूं योगा करपाक लायता तो नेक्स्ट डे तेंचें आंग जड जातलें मरे. यू कूड हॅव डन इट टुडे सॅटर्डे दे कूड हॅव टेकन रेस्ट टुमॉरो ऑन संडे. बट दीस इज आय डोंट अंडरस्टँड. आनी वर्स्ट पार्ट म्हणटा तें तो आनी तुयेकार आमचो नावेलीचो आमदार खंय उल्हास तुयेकार तो जाला चेअरमॅन ताका दिलां तें खातें चेअरमॅनशीप ऑफ कदंबा ट्रान्सपोर्ट. ताणें आनी स्टेटमेंट केलां सेन्स आसपाक जाय मरे. तो स्टेटमेंट करता फाल्यां निटाच्या भुरग्यांक लागून खंय आपूण बसीस एवेलेबल करतलो कदंबाच्या. अरे तुजे कदंबाचो बसीचो येसतात पळय रे. आयज हांवें एक व्हिडिओ पळयला मरे इन गोवाचेर. तुजे कदंबा बस ब्रोक डावन द स्टुडंट्स एंड पीपल हू आर ट्रॅव्हलिंग हॅड टू पुश इट. तुजे कदंबाच्या बसांचे सायड लायट पेटनात ब्रेक इंडिकेटर्स चलनात तांचे येसतात पावला फेस्तात तो पळय. तूं बिस्तो कितेंय उलयनाका भुरग्यांचें हें करनाका. हांव लोकांक सांगता भुरग्यांक सांगता स्पेशली आय विश ऑल द बेस्ट. आय नो यू ऑल हॅव पुट अप यू ऑल हॅव स्टडीड तुमची यू ऑल हॅव स्ट्रगल्ड. आय एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट बट प्लीज डोंट रिलाय ऑन दीस कदंबाज. कदंबा तेणें सांगला म्हूण तुमी करनाका. तुमचो ट्रान्सपोर्ट घेवन तुमी वचात सुसेगाद आन्सर करात. कित्याक जायते कडेन बसीज जे रावतले ती जायते चलपाक पडटा सेंटरा कडेन वचपाक ते स्कुलांत वचपाक. सो हे शांतीकायेन जावपाक जाय. सो हे मॅस करपाक CM टायम आसा एज्युकेशन मिनिस्टर एक फोनाचेर तुका डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन सांबाळटा कित्याक टुमॉरोज डे शूड योगा जे सेलिब्रेशन तुवें दवरला पळय ते शूड बी कॅन्सल्ड. लेट द टीचर्स लिव इन पीस द पेरंट्स लिव इन पीस द स्टुडंट्स लिव इन पीस. यू कॅन डू इट एनी अदर डे. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.